म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आयज आमी कितें आयकलां? घरचींच ताची ताका व्हरोंक येतात. कित्याक तो इतलो वावर करतालो की ताची सगळो लोक खेटून ताची सगळोच ताका त्रास दितालो. हाका लागून ताका अशें दिसलें की आतां हो सुटला, ताका व्हरया आमी घरा. पळय, घरचीं भुरग्यांक खूब फावटी अशी चिंतात. आमी कशीं एकामेकाक समजतलीं हांव? वय, भायले स्थितीन जेन्ना आमी एकामेकाक पळयता, तें पळोवप आमचें हिंसोत्थान उपजावता. आपल्या कोणांथान तर जाल्यार अशें आमकां दिसोंक लागता, चड जाता म्हणटा. मदर तेरेसा जेन्ना ती वावुरताली, ती सकाळीं 3 उठ्ठाली. 3 सावन ती मागीर सकाळीं पर्यंत मीस जातकच आनीक थोडो वगत ती हे भशेन मागण्यांत सारताली आनी दिसभर मागीर ती वावुरताली आनी सांगे पर्यंत ती तशीच वावुरत आसताली. सिस्टरी पर्यंत तशेंच दिसतालें की ही चड करता. पूण आमी आयज तर बरे भशेन समजूंक जाय जाल्यार जेजू विशयी कितें जाता तें हे भशेन दुसऱ्याय सगळें जातलें. पूण केन्ना? जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे सगळे वावुरता तेन्ना तो आमचें जिवीत हे भशेन चलयता. ही गोठाय खंयसोत्तान येता? ती जेजू सान येता, ती पवित्र आत्म्या सान येता. जेजून आमकां सांगलां न्हय, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जीव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. ताचो वावर जेन्ना तो आमचें सगळें करता तेन्ना तें आमी सोंपेपणी करतले हांव. पूण आमी ताचे भाशेन ल्हानवीक काळजाची जावंक जाय, दुलोप काळजाची जावंक जाय. तर हे भाशेन तर आमी भितरल्यान आमचो मनोभव, एटिट्यूड हे भाशेन खालतो दवरीत आनी ताका आमी एकवटान रावत जाल्यार तो आमचें हें सगळें काम करतलो. आनी पयले वाचपान आमकां हें सांगलां, आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल ही सगळी तो पुसून काडटा आपल्या रोगतान आनी आमकां हे भाशेन तो नितळकाय हाडटा. ताच्या पवित्रपणान तो आमकां भाग दिता. तर हांव तुमकां सदांच हें सांगीत आयिल्लो आसा, कित्याक हांगसोत्तान तें आमकां कळून आयिल्लें आसा की जें आमी जेजूक भेटयता तो आपल्या रोगतान तें पुसून काडटा आनी आमकां नितळ निर्मळ करता आनी दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां बरें पळय दिता. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी प्रॅक्टीस करता तितली आमकां ती समजून येतली. पूण कशी येतली? त्या मागण्यांतल्यानूच. आनी हे मागणें अशें जावंक जाय की ते मागणें आमचेर आदारून न्हय, पूण ताचेर तें आदारून आमी जिवंक जाय. ताका लागून जेजू अशें म्हणलें की ना, आमी ताका हाजीर जाता आनी तो आमचें सगळें आसा तो अदीक आनी अदीक उजवाडाक येता आनी आमची समजणी मागीर बदलोंक लागता. कित्याक तो कितें आमकां शिकयता तें आमकां दिसोंक लागता. ह्या ओग्यापणांत वेळ सारलो म्हणटच मागीर आमची प्रगती जावंक लागतली. हांवें आतां तुमकां सांगलां फकत 5 मिनट घालात म्हणून. 5 मिनट तर हे भाशेन आमी पूर्णपणी सारीत जाल्यार आमकां तो अणभव मेळटलो. कित्याक रातभर मागीर जेजू सगळें आमी जिवीत सादतले. तो आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून जे आमचे मदले संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर्स जे आसा ते बदलून काडटलो. हे पातकाचे स्ट्रक्चर्स आमचे मदें उत्पन्न जालेले आसा, कित्याक देंवचारान आमकां हे भाशेन आपल्या ताब्यांत केलेली आसा. भितरल्यान सान तो आमकां कंट्रोल करता. तर आमी हे सगळें ताचे सगळें दवरलें म्हणटच जेजू सगळें तो आमकां नितळकाय हाडटा. आतां हे एग्नेस ते भुरगेंच आसलेले 13 वर्सांचे, एकदम सुंदर सोबीत. तर सगळे दादले ताच्या फाटल्यान लागताले. ते कोणाचेच मोगान पडनासले, कित्याक ताणें आपलें काळीज देवाक भेटयल्लें जेजू सगळें आनी जेजू जावन आसलेलो तिचो पोती. हे भाशेन भुरगींच आसतना तिणें आपलें जिवीत ते भाशेन देवाक भेटयलें. म्हणटच ते ताचे फाटल्यान लागलेले
एकल्यान अशें गाराणें घातलें की ती क्रिस्तांव म्हणून. क्रिस्तांव म्हणल्या उपरांत तिका गव्हर्नर अशें व्हेली. तो तिका पिडापीड दिवंक लागलो. तिका बंदखणींत घातली, तिका सांखळेंनी बांदली. पूण ना, ती जेजूच्या एकवटानूच रावली. शेकी तिका एका वेश्याच्या घरांत धाडली, प्रॉस्टिट्यूट हावस. आनी थंयसर ते सगळे पळोवन तिका एकदम म्हणलें तूं तिचे बरोबर संबंद करूंक सोदताले. पूण कोणाकूच तें जायनासलेलें. एकलो चेडो फुडें सरलो आनी तो फुडें सरता म्हणसरूच तो कुड्डो जालो. पूण तिणें ताचे पासत मागलें आनी तो परतून बरो जालो. आनी हे भाशेन तिणें ताका कांयच आपली कूड दिली ना म्हणून आनी तिचो आंज बडो तिका राखतालो म्हणून तिका मागीर मारून उडयली. आनी तिच्याच घरानूच तिका पुरली. थंयसर आतां आदी म्हणना हितूं 324 वर्सां एक बाजिलिका बांदलेलें. मागीर पाप साहेब ऑनारियस म्हणटा पळय ताणें 630 ह्या वर्सा आनी एक बांदलें. म्हणजे तेंच सारकें करून काडलें. तें आतां पर्यंत थंयसर आसा आनी एकदम बरे भशेन बांदलेलें आसा तें बाजिलिका. थंयसर तिच्या फेस्ता दिसायज 2 धाकटुले लॅम्प्स ते कितें करतात, दोळेफूल थंयसर ते भेटयतात आनी ताची पळय तें हें आसा, वूल आसा तें काडून ताचे एक पालयो करतात आनी ते मागीर पाप साहेब कोणाकूय भेटयता आपल्या म्हणजे बिस्बांक. हे भाशेन ही एक परंपरा आसा थंयसर. तर म्हज्या भयणान भावनो ती कितें म्हणटा, म्हजें जिवीत हांवें जेजूक भेटयल्लें आसा. तुमच्यो तोरसादी म्हज्या रोगतान बरोत, पूण म्हजें जिवीत फकत जेजूक भेटयल्लें आसा. तें कोणाच्यानूच ताका हात लावंक जायना. म्हणटच ही भाशेन तिणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलें आनी ही कृपा तिका मेळ्ळी. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूच्याच एकवटान जियेता न्हय, तर आमी अदीक आनी अदीक खोलायेन ताचें सगळें जिवच्या सदांच रातची आनी सकाळची आमची प्रॅक्टीस आमी दवरया. आनी ती दवरीत जाल्यार दिसभर मागीर जेजूच्या सगळें आमचें जिवीत सारूंक सोंपेपणी जातलें. सगळीं जाणां आमच्या आतां शोंकेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, ताका आमी हाजीर जावया. ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन आयिल्लें आसा, पूण आमचें वायटपण आसा तें भायर काडया. आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, करण्यांनी जें ताचें न्हय तें आमी ताचेर दवरया आनी तो तें नितळ निर्मळ करून आपल्या रोगतान आमकां शुद्ध निर्मळ करून ताच्या सुस्कारांत दुसऱ्या वेळार आमी अदीक आनी अदीक ताच्या बरेपणान बरोवन येतले. हे भाशेन आमी नितळकायेन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारतले आनी जशे भाशेन तिणेन जेजूक आपली साक्षी दिली तेच भाशेन आमी ताका एक चिटकोन रावतल्या सगळे वेळार.